बजपाय रोमियो लेन प्रकरणात उच्च न्यायालयात घेतिल्ल्या स्वेच्छा याचिकेत आपण राज्या खातीर प्रामाणीकपणान काम करतालो, मात ताच्या बदला आपल्याक न्यायालयात परतून अपमानीत करताले अशें ॲडव्होकेट रोहित ब्रासडिसा हांणी उक्तायिल्ल्याचें कळटा। आपल्याक पदावेल्यान मुक्त करचे अशी मागणी केल्या उपरांत न्यायालयान ॲडव्होकेट टेरेन्स सिकेरा हांची न्यायालयीन इश्ट म्हणून नेमणूक केल्या। बजपाय रोमियो लेन प्रकरणात उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या स्वेच्छा याचिकेत आपण राज्या खातीर प्रामाणीकपणान काम करतालो, पूण ताचे बदला आपल्याक न्यायालयात परत अपमानीत करताले अशें ॲडव्होकेट रोहित ब्रासडिसा हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा। सुनावणे वेळार वरिश्ठ न्यायाधीशा कडल्यान मेळपी वागणूक आनी सुरू आशिल्ल्या कामकाजाच्या पद्दतीचेर असमाधान व्यक्त करून आपूण आतां न्यायालयीन इश्ट म्हूण काम करपाक शकना अशें तांणी स्पश्ट केलें। आपल्याक ह्या पदावेल्यान मुक्त करचे अशी मागणी केल्या उपरांत न्यायालयान ॲडव्होकेट टेरेन्स सिक्वेरा हांची न्यायालयीन इश्ट म्हणून नियुक्ती केली। वरिश्ठ न्यायाधीशा कडल्यान न्यायालयात आपलो अपमान जाला, आपल्याक लक्ष गेला तशेंच आपल्याक कुशीक काडपाचो यत्न जाला असोय दावो तांणी केला अशें कळटा। तशेंच आपणें स्वता जावन हें पद मागूं नाशिल्लें, न्यायालयान आपल्याक न्यायालयीन इश्ट म्हूण नेमिल्लो अशें तांणी सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।